चोली दिमी घालुया केस करूया सांदोराचे कडेन वार आमकां आमचे नांवां आमची हांव दुस्मानतले बापाचे पुताचे पिता संताचेर आमीन. सोत मानता त्या बापा सगळींच्या पितिमीच्या दोसनारा जेजू क्रिस्ता ताज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया कोलवी गोल सांबाळोंक पालमोदेचें कुशीन जल्मलो किंवा पेरातरा कुसाद जडलो मेलो आनी पिलो जडलो मेलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवेदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला जिव्याच्या आनी मेल्ल्यांतली मुनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवी सभेक भक्ताचे एकठांय पातक्याचें भोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवी जावं त्या आयज आमकां येवंक तुजी जशी सरता तशें संवसारांत जाय. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मुळवा पान पिता आनी पवित्र आत्म्या आजच्या दिसाचें नियाट्टां पांच मिस्तेर दुखीचें मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जेशीं व्हड्यान ओदेसां कोत्ता आसतना रगत मेलो आमच्या पासून. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें आयज आमकां येवंक तुवें कशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावन नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे गुरबेंद उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओसलाम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या ओ म्हजे जेजू बुगोश म्हाका निवार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतली सगळ्यांचे आत्मे स्वर्गार वो चल कोण गरज आसलेल्यांक दुसरो मिस्तेर पीठ
एपिला ताका राजांगणान सोमिया जेजू क्रिस्ताक एका कांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताका जल्मोण मारले. बाप्पा सर्वींचा तुझे नाव पवित्र जा तुझे लाय सकाळी तुझी खुशी सरकार जाता खुशी संवसारात जा. आमचो दिसपट्टो गेलाय जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यां बोशयता तशी आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन गुणले सगळे स्पोचे तायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो सुदो सोपोचे येसू. बायंती देवाचे माये बाबया ती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन गुणले सगळे स्पोचे तायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो सुदो सोपोचे येसू. बायंती देवाचे माये बाबया ती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन गुणले सगळे स्पोचे तायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो सुदो सोपोचे येसू. बायंती देवाचे माये बाबया ती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन गुणले सगळे स्पोचे तायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो सुदो सोपोचे येसू. बायंती देवाचे माये बाबया ती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन गुणले सगळे स्पोचे तायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो सुदो सोपोचे येसू. बायंती देवाचे माये बाबया ती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन गुणले सगळे स्पोचे तायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो सुदो सोपोचे येसू. बायंती देवाचे माये बाबया ती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन गुणले सगळे स्पोचे तायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो सुदो सोपोचे येसू. बायंती देवाचे माये बाबया ती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन गुणले सगळे स्पोचे तायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो सुदो सोपोचे येसू. बायंती देवाचे माये बाबया ती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन गुणले सगळे स्पोचे तायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो सुदो सोपोचे येसू. बायंती देवाचे माये बाबया ती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन गुणले सगळे स्पोचे तायसा उस्त्यामध्ये तू सुदो सुदो सोपोचे येसू. बायंती देवाचे माये बाबया ती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आद्यान तसो सर्वोत्ता आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोश म्हाका निवार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतली सगळ्यांचे ओतमे सर्गार वच चल कोण गरज आसलेल्यांक तिसरो मिस्तें समजूय क्रिस्ताक मस्तकार कांट्यांचो मुकुट घालो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवं तुवें गोशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावन. आमचो दिसपट्टो गिरायचा समकाली आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तांबड्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरपेंत उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयले सरेस्पो तूं येता ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेंत उलयले सरेस्पो तूं येता आसा ओस्ताम तो तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बरे देवाचे माये आम आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेंद उरलेले सर्वस्व तुवें साव स्तामतो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू Pragati Mare Devache Maye, Amapya Kati Nitiko, Athanem Shamanacha Vadara. नमान मरे कृपेंद उरलेले सर्वस्व तुवें साव स्तामतो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू Pragati Mare Devache Maye, Amapya Kati Nitiko, Athanem Shamanacha Vadara. नमान मरे कृपेंद उरलेले सर्वस्व तुवें साव स्तामतो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू Pragati Mare Devache Maye, Amapya Kati Nitiko, Athanem Shamanacha Vadara. नमान मरे कृपेंद उरलेले सर्वस्व तुवें साव स्तामतो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू महिमा पान पुता आनी पवित्र आत्म्या ओ म्हजे जेजू भुगोश म्हाका निवार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतली सगळ्यांचे आत्मे स्वर्गात वच चोर कोण गरज आसलेल्यांचो तो मिस्टर सोमजेव क्रिस्त चडलो कालवा दोंगरार आपल्या कांदार घेवन तो 12 दीस कुदीस आमचे बाप्पा सुखीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय संकाय तुजी कशी सरकार सदा तशी संसदान जावं आमचो दिसपटो इकराय आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां गोश आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार बायोंती देवाची माई बाबिया ती विनोदी कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बायोंती देवाची माई बाबिया ती विनोदी कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बायोंती देवाची माई बाबिया ती विनोदी कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बायोंती देवाची माई बाबिया ती विनोदी कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बायोंती देवाची माई बाबिया ती विनोदी कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बायोंती देवाची माई बाबिया ती विनोदी कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बायोंती देवाची माई बाबिया ती विनोदी कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बायोंती देवाची माई बाबिया ती विनोदी कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बायोंती देवाची माई बाबिया ती विनोदी कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन बायोंती देवाची माई बाबिया ती विनोदी कोर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन आद्यान तसो सर्वता आमेन ओ म्हजे जेजू बोगोश म्हाका निवार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतली सगळ्यांचे आत्मे स्वर्गार वच चोर कोण गरज आसलेल्यांक पांचवो मिस्टेर सोम जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुदीस दोगां चोरां मदें सगळे सोबे माजार आंकोरीचे मोरेचे दिश्टी मुखार आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुवें कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावन नमान मरे कृपेंद बरेले सर्वस्व तुवें येता आसा ओसराम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू
नमान मरे कुपेंद्र उरलेले सरेस्पो तू येता आसा ओसरामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागेंती बरे देवाची माई आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार नमान मरे कुपेंद्र उरलेले सरेस्पो तू येता आसा ओसरामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागेंती बरे देवाची माई आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार नमान मरे कुपेंद्र उरलेले सरेस्पो तू येता आसा ओसरामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार नमान मरे कुपेंद्र उरलेले सरेस्पो तू येता आसा ओसरामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागेंती बरे देवाची माई आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार नमान मरे कुपेंद्र उरलेले सरेस्पो तू येता आसा ओसरामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागेंती बरे देवाची माई आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार नमान मरे कुपेंद्र उरलेले सरेस्पो तू येता आसा ओसरामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागेंती बरे देवाची माई आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार नमान मरे कुपेंद्र उरलेले सरेस्पो तू येता आसा ओसरामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागेंती बरे देवाची माई आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार नमान मरे कुपेंद्र उरलेले सरेस्पो तू येता आसा ओसरामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागेंती बरे देवाची माई आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार नमान मरे कुपेंद्र उरलेले सरेस्पो तू येता आसा ओसरामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बागेंती बरे देवाची माई आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार मोहिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या देवतां सदांच सदांच ओ म्हजे जेजू बुगोश म्हाका निवार आमकां हेम कोणाच्या उज्यांतली सगळ्यांचे आत्मे सरगार वच चड कोण गरज आसलेल्या नमाजांनी काकुतीचे माई तुगे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवास आमी पदेशां येबेचें बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणान आसना आसका सुस्का सरून रुदन करून मागीर तुका प्रार्थना तर आमचे दया शेरातीनी तुजी काकुटीची नदर घाल तूं बोक मोडे आनी मोगाळ मागीर दुलो आमकां मोडे ह्या पडदेस्ता फुरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय बागेवन देवाची मागीर आमचे खातीर माग पाप साहेबाच्या इंतेसांग आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुजी गोशी सरगार जाता तशें संवसारान जावन तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताणी करून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुपेंद्र उरलेले सरेस्पो तू येता आसा ओसरामचो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू मोहिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तान जेजूची आवय जावंक विंचून काडली तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुजे कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियालतां म्हज्या मागण्यांच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां हे दुखवलेल्यांचे माये तुवें ही खुशालकायेचो उगडास काडटेल्यांक एकेरीत शेकाय बासयल्या तर ती शेकाय म्हाका हे म्हज्या गरजांनी कोर तुज्या पुतान सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका
मेलोशें कोर ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो करच्यो. हे नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीन आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां, तर तेज कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुजे कुसव्यांत आसतना भोगली. म्हजें मागणें आयकून घे. नमान मरे कुडपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुडपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कुडपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. हे देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियाल बडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुडपेन बल्लोले, हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावंक म्हूण हांव अंतरेकतां. हे सोंसतल्याचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. ते संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेलून घे. हे पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, जे कोतकोत्यान तुजें कालीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजीं कालतीं मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेलय. आमेन. बापसाहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरे कुडपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. A29, page number 15. A29, page number 15. Charisma
सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आनी आयज हे परबेक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आमचे सायबीण मायची जल्माची परब आयज आमी मनयता आसतना सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार सायबीण मायचे मुजतीन दवरुया. आयची मिसाची मांडावळ करता लिजन ऑफ मॅरी हो जमो आनीक आख्खे फिरगोजे पासत जाल्यार आमचे आख्खे फिरगोजे पासत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ते आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. फ्रेडी डिसिल्वा, साल्वादोर फेर्नांडीस, शॅरोल फेर्नांडीस तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी हेर सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागता आसतना आयच्या दिसा सगळ्या आमच्या आवयांचेर खेरीत भाशेन आदार आशिर्वाद देवाचो मागुया. आमचे जण एकल्याचे आवय पासत ह्या वेळार ओगीच रावून आमी मागणें करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाड भावा भयणीनो, आयज आमी भागवत आंकवार मारयेची परब दोबाजान समोरुमूक कुशालकायेन एकठांय जाल्या. सायबीण माय आमचे पोरी मनीस कशी ह्या संवसारांत जियेली आनी आयज ती स्वर्गार पावल्या देखून आमी कुशाल जाल्या. आयज आमच्या गांवांत मारयेची परब देखून आमचे सगळे व्हड कुशालकायेची भावना परगट जाल्यात. सायबीण मायेच्या जिणेंतले विशेष गुण म्हणजे ल्हानविकाय, खालतीकाय, दयाळाय, सोंसणीकाय, उदारपण आदी हांचे वरवीं आपल्या पुता जेजूची शीश जावंक तिका सोंपें जालें. सायबिणीची देख घेवन जेजूक ओडकोल्ली वाट चलतना तिचे पोरी देखीवंत जिवीत जिवंक खूब म्हत्वाचें. तर ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना सायबिणी पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी आमी तिचे पोरी काकुटसार, ल्हानवीक, दोयाड, मोगाड, सोंसणीक आनी उदार काळजाची जावन जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी ल्हानाची सेवा चाकरी करूंक आनी हे पोरी जेजू क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आमकां कृपा मागुया. लेजांव मारयेची फौज आयज ही परब समोरमतात. तशेंच आयज आमी सगोट आवयाचो दीस मनयतात. आयज दर एक लेजांव मारयेच्या वांगड्यान आपल्या जिवितांत मारये भाशेन खालती आनी देवीक जावंक, तशेंच दर एके आवयन सायबीण माय भाशेन मोगाड आवय जावंक बापा लागीं ह्या मिसांत मागुया. भाग्योन आंकवार मारीन केलें तशें आमी जेजूक गोवाय दिवया. भाव भयणीनो, सायबीण मायचे गुण उगडास करून आमी सुरवातेचीं उतरां आयकल्यान, तशेंच हेच गुण आमच्याय जण एकल्याच्या जिवितांत घेवंक आमकां कृपा मागूंक आमी ही मिसाची भेट सुरू करता. खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया. आमकां सर्गीची माय जेजून आमची माय करून दिली देखून, आनी तरी आसतना जायते पावटी तिचे गूण आमचे गूण करूंक आमी चुकल्या व जायते पावटी कडेन आमी उरफाटें केलां.
हो जायते पावटी आमच्या जिविताचे चालीन आमी आमचे सायबीन मायक दुखयल्या असल्या सगळ्या चुकीचे आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी हांव बातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. ह्या पासत मागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. स्वर्गीच्या बापा आमच्या सोडवणाराक मनशा स्वयं दिवचे खातीर ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान
बाग्यो तांकवार मरेक तुवें जल्मा हाडली हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी समोर उमता तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना मिकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता जुदाच्या कुला मदें तूं बोव ल्हान तोरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण बोव पुर्विल्ल्या काळाचो त्या पासत जी जल्मा हाडची आसा ती जल्मा हाडी पोरयान सोर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो उपरांत तांच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो सोमो इस्रायेलाच्या पुतादुवाच्या एकवटान परततलो तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चोरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पोरयान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो देवाचें उतर हें देवाचे उलोवपार आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा सोवें हांव आनंदान मुरगोडटा परतून म्हणया सर्वेस्परा सोवें हांव आनंदान मुरगोडटा हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद बोरीत जावं मोजें कालीस जबाब सर्वेस्परा सोवें हांव आनंदान मुरगोडटा सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां बोव व्हडत्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां सोद गितां गायता जबाब सर्वेस्परा सोवें हांव आनंदान मुरगोडटा उद्गार Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. संतोसाच्या उल्हासांनी सोमरोंब्या सोगलीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो निती आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं
मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलय, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारां वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रिच्या बाबडीनो आयज परब कसली? आयज परब कसली? कितें मनोवपाक येयल्या तुमी आयज? सायबीण मांयच्या जल्माची परब, आवयच्या जल्माची परब. म्हणटच आवय आहा ती जल्म दिता. पूण आयज आमी जरी तर आयज आख्खो संवसारभर लोक जमा जाता आनी बो करून हे आतां सांजेच्या वेळार वेगवेगळ्या इगर्जांनी लोक जमा जाल्लो आसा आनी सगळीं परब मनयतात. सायबीण मांयच्या जल्माची परब, आवयच्या जल्माची परब, बर्थ ऑफ अ मदर. भाव भयणीनो, एक आवय आपूण भुरग्याक जल्म दिता तेन्ना आपणाचे कोश्ट आहा ते नियाळटा, पूण भुरग्याक पडयल्या उपरांत खुशाल जाता. आनी ही आवय आपणें एक नवें जिवीत ह्या संवसारान हाडलां देखून खुशाल जाता आनी सगळें आपलें दूख आसा तें विसरता. जाल्यार ही आवय कित्याक जल्मल्या? ही आवयच्या जल्मान आनीक कितें समोर ओंपूंक जाता? अ बर्थ ऑफ अ मदर आमी म्हणटा तेन्ना हे आवयचीं जीं भुरगीं जल्मपाचीं आसात त्याय भुरग्यांचो आमी जल्म आतांच मनोवपाक जाता काय, उगडास करपाक जाता काय? आमी भुरगीं जल्मकूच ना, आमची माय जल्मल्या, पूण आमच्या मायेच्या जल्माच्या दिसाक आमचो जल्म आमी मनोवपाक जाता, उगडास करपाक जाता? कितें दिसता तुमकां? हो प्रश्न घडये केन्ना कोणें विचारूं ना आसतलो पयलीं. आयज हांव विचारतां. आयज आमच्या आवयच्या जल्माचो दीस. ह्या आवयच्या जल्माच्या दिसाक आमच्या जल्माची आमी खबर करूंक जाता, उगडास करूंक जाता? फकत आवयचोच बर्थडे, मदर मॅरीज बर्थडे, आनीक सुबेजांनी कांय उलयनाका? जाता? जाता जाल्यार वय म्हणय, ना जाल्यार ना म्हणय. जाता? जाता. आयज आमी शुभ वर्तमान कितें वाचलां? सायबीण मांयच्या जल्माची खबर वाचल्या? आयज आमी जें शुभ वर्तमान वाचलां आयच्या दिसाचें सप्टेंबर 8 जेजूच्या जल्माची खबर. जेजूचो जल्म मागीर जातलो, पूण आयज आमी शुभ वर्तमानान जेजूच्या जल्माची खबर वाचल्या. आनी सायबीण मांयच्या जल्माचो दीस आमी मनयता. जाल्यार सायबीण मांयच्या जल्माच्या दिसाक आमी जेजूच्या जल्माची खबर करता. वो दुसरे उतरांनी आमच्यान म्हणूंक जाता, सायबीण मांयचो जल्म जो आसा तो आपणा पासत न्हू,
सायबीण मांयचे पासत न्हू पूण सायबीण मांयचो जल्म किरीत भाशेन जेजूक जल्माक हाडपाक. जेजू कोण? जेजू सोडवणदार. जेजू तो तारूक जो आमकां भासायल्लो आसा. आमचे पयलीं आवय बापूय तांणी पातकाक लागून जेन्ना हें सगळें ओगडायलें, देवाची बेसांवां आशिर्वाद सगळीं ओगडायलीं, तेन्ना देवान आमचे चुरचुरे करून एक सोडवणदार आपूण धाडटलो आनी नव्यान सगळे परजेक सोडयतलो. हो ही जी भासावणी केल्ली तो सोडवणदार आतां जल्माक येवचे पासत हो आयचो जल्म. ह्या पासत आमच्या आवयच्या जल्माची खबर आमी करता तेन्ना भाव भयणीनो तातूंत आमचो जल्म आसा, भितर आसा ऑलरेडी. सायबीण मांय जेन्ना जल्मल्या वा आमची आवय जेन्ना जल्मल्या, हे आमचे आवयच्या जल्मान म्हजो जल्म आसा. आनी देखूनच आवयचे पासत न्हू जाल्यार तुजे पासत तरी आयज खुशाल जाव. तुजे पासत आयज समरमणी कर. कित्याक आमी चडशीं सॅल्फीश. आमकां आमच्या आवयचें बापायचें बीन सेकंडरी न्हू. ना म्हणनाकाय, फटी मारनाकाय. आमचें जण एकल्याचो हांव पयलो, बरें धरया आमी हांव पयलो, पूण तुजो जल्म तुज्या आवयच्या जल्मांत आसा. आनी ह्या पासत आयची वाचपा पासून आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां तें मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें हें जें वाचप घेतलां, जल्माक जी हाडची आसा ती जल्मता. तिच्या जल्माची खबर. जी कोण जल्माक हाडची आसा ती, कोणाक जल्माक हाडपाची आसा तेंय आमकां मिकेस प्रवादी सांगता. तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमाचेर पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. म्हणटचो शांतीचो कुंवर जो जावपाचो आसा, शांतीचो कुंवर जो जल्मपाचो आसा, ताका जल्म दिवपाक ही तयारी. म्हणटच सायबीण मांयच्या जल्माचो दीस भाव भयणीनो खेरीत दीस. आमी हेर सगळ्यांचे दीस आसात ते फकत आख्ख्या वर्साक कडेन एक पावटी मनयता, पूण सायबीण मांयच्यो परबो आमी परतून परतून मनयता. देवाहून व्हडली जाली काय ती देवाहून व्हडली न्हू. आनी ती आपूण देवाहून व्हडली जावपाकूय सोदिना. आनी ह्या पासत हो कुंवर जो येवपाचो आसा तो तिचोय कुंवर, हो सोडवणदार जो येवपाचो आसा तो तिचोय सोडवणदार. जरूय जल्मान ती पातका विरेत जल्मली आनी जांकां पातोक ना तांकां सोडवणदाराची गरज ना. सोडवणदाराची गरज कोणाक आसा? सोडवणदाराची गरज पातक्यांक आसा. आमी पातकी, तुमी पातकी, तुमकां सोडवणदाराची गरज आसा, म्हाका सोडवणदाराची गरज आसा. तर सोडवणदाराची गरज पातकी मनशांक आसा. आनी सायबीण मांयच्या जिविता विशीं, जल्मा विशीं तशें जिविता विशीं आमी म्हणटा ती पातका विरेत जल्मली, पातका विरेत जियेली. आनी ह्याच पासत कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हरपाचें भाग फकत तिका फावो जालें. आनी तरूय आसतना हें देणें देवान तिका फावो केलां आसतनाय जेजू तिचोय सोडवणदार. आनी ह्या पासत जेजूची पयली शीस ती. तर आपल्या जल्मांतूच तावन जरी तर ती जेजूची शीस जाल्या जाल्यार तिका हे सगळे गूण आसात जे आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकल्या. तिची खालतीकाय, तिची दयाळाय, देवा मुखार खालती जावप, ल्हान जावप, देवाची पदवी आपल्या जिवितान घेवप, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावप, हे सगळे गूण जे तिचे सवे आसात, हे गूण भाव भयणीनो आयज आमी उगडास करता जाल्यार हे गूण आमच्या जिवितान आमी घेयत जाल्यार आनी हे गूण आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दाखयत जाल्यार आमी समरमणी केली सायबीण मांयच्या जल्माची, आमच्या अस्तित्वाची. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजूच्या जल्मान आनी आमी जायते पावटी हें वाचप आयकता. जेजूचो जल्म जावपाचो आसलो तेन्ना आंकवार मारिया जी ह्या कुंवराक जल्म दिता आनी आयज तिचो आमी जल्म मनयता, ती जेन्ना जेजूक जल्म दिवपाची आसली जायतें वयर सकल, जायतें कुफुजांव, जायते प्रश्न, जायती भिरांत, हें सगळें आसलें जेजूचो जल्म जावपाक येता तेन्ना. इतलें की तिचे कडेन लग्नाचें उतर जाल्लें तें जुजेन गुप्ती तिका सोडून दिवचें केल्लें, कित्याक तोय बरो मनीस, धर्मवंत मनीस. पूण एक न्हवरो लग्न जावपाचो आसा तो आपले व्हंकलेक सोडटा, कितेंय कारण जावं तें, वो एक व्हंकल आपल्या न्हवऱ्याक सोडटा,
कसले दीस येवपाचे न्हवऱ्याचेर ओ व्हंकलेचेर कसले दीस येतले व तांचे बरोबर तांच्या घरच्यांचेर कसले दीस येतले कसली चिंतना कसलें टेन्शन जाल्यार हें सगळें जाल्लें आंकवार मारयेक जेन्ना जेजूक जल्माक हाडटा तेन्ना आंकवार मारया जेन्ना जल्मता तेन्ना जल्मपाची कांय गॅरंटी नासली कित्याक तिचो आवय बापूय जाणटे पिरायेर पावल्लो उतार पिरायेर नॅचरली जल्माक येवपाची शक्यताय नासलीच जाल्यार असल्या वेळार तिका जल्माक हाडूंक देवाची पदवी आमकां दिसती पडटा म्हणटच आपल्या गर्भ संभवांतान आंकवार मारया देवाच्या पदवेचेर दल्लली जल्मांतूय ती देवाचे पदवेचेर दल्लली आनी जल्मल्या उपरांतूय आपलें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता आसतना देवाचे पदवेर दल्लली आनी देखूनच ती आवय जी जल्माक हाडपाची आसा ती आतां जल्माक येता तर भाव भयणीनो आयज आमी परब मनयता आसतना आमी जायते जल्म समरोवपाक जाता आमच्यान जल्म समरोवपाक जाता म्हणलां तशें आमचोच जण एकल्याचो आमकां जिवीत मेळ्ळां आमचे आवयक लागून आमची आवय जल्माक आयिल्ली देखून आमकां जिवीत मेळ्ळां जरी तरी समरोवणी करतलो जाल्यार आवयक रेस्पेद दी आवयक मान दी आवयक परो घाली नाका आवयक दुखय नाका दुखता आवयक आनी केन्ना दूख जाता आवय खरेपणी आमच्या जिवितांत जे त्रास येतात तातूंत आपूण शामील जाता व आमचे कोश्ट त्रास दूख ती आपूण भोगता कांटो तुका लागला पूण दूख तिका जाता आंबट तुवें हायलां पूण दांत तिच्या शिरशिरता तूं तर आय म्हणीत जाल्यार तिका दूख जाता कितें जालें बाबा कितें जालें बाये म्हणटच आमची दूख जी आसा आमचे कोश्ट त्रास आहा ती आमची आवय सोंसता आनी अणभवता ती जाणा हे कोश्ट त्रास कसले ते म्हणटच जरी तर तुका आवयचें पडलेलें आसा दूख दिनाका तिका कोश्ट दिनाका तिका परो घालिनाका तिका रडोशें करिनाका आनी देखून आमी भुरगीं आमच्या आवय सवें जरी तर हो मोग दाखयता ही दोयाळाय दाखयता हें बरेपणां दाखयता जाल्यार ती खुशाल आसतली आमच्या आवयचें सूख आमच्या आवयची खुशालकाय कितें आमच्या आवयची खुशालकाय आमची खुशालकाय जरी तर तूं खुशाल आसा जाल्यार आवय खुशाल आसपाक शकता तूं दुखी आसत जाल्यार आवय केन्ना खुशाल आसपाक शकता कितलेंय जावं तूं कितलेंय वायट कर आवयक दुखय कितलें पूण जरी तर तूं तिका दूख दिता आसतना तुका जरी तर दूख जालें तुजी आवय खुशाल आसपाक शकता वो खंयच्योय आवयो तुमी ज्यो आसात तुमचीं भुरगीं तुमकां स्वतायतात म्हणून समजात आनी आयज ह्याच तुमच्या भुरग्यांक जीं कोण तुमकां स्वतायतात त्रास जाले कोश्ट जाले कश्टवतात तुमी खुशाल खंयची आवय खुशाल आसपाक शकता ना तेच भाशेन आमची सर्गीची आवय आमी जेन्ना आमच्या कोश्टान कश्टवता आमच्या पातकान आमी त्रासान पडटा आमी रडटा आमची सर्गीची माय खुशाल जावपाकूच शकना देखून ती आमच्या कोश्टांत आमच्या त्रासान आपूण शामील जाता भाव भयणीनो जरी तर आमी आवय म्हणटा तेन्ना आयज दुसऱ्याय आमकां आवय म्हूण आमी जांकां पाती येता तांचो उगडास आमी करूंक जाता सृश्टी माता आमी सृश्टी माता म्हणटा आमची आवय एनवायरमेंट आमची आवय नेचर जाल्यार हे आवयक जरी तर आमी दूख दीत जाल्यार ऑटोमॅटीक आमकां दूख मेळटली मेळना आमी तें पडयलां कितें सृश्टी सवें जें निसणटोन आमकां मनशांक लागून जाल्लें आसा आयज तें आमकांच दूख जाता पूण आमकां दूख जेन्ना जाता परतून आमचे सृश्टी मातेक दूख जाता आयज आमचो देश आमी म्हणटा भारत माता आमच्या देशाक जरी तर कितेंय वायट जालें आमच्या देशाचें नांव पिड्ड्यार जाता आमच्या देशाक कितें उणें पडलें आमचो देश खेळपाक गेल्लो थिंगा पिड्ड्यार जालो आमकां दूख भोगता तर ही खुशालकाय जरी तर आमची जातली जाल्यार आमचो देश जिखतलो आमचो देश खुशाल आसतलो आमची भारत माता जरी तर उंचल्या पांवड्यार पावतली जाल्यार आमचे जण एकल्याची उदारगत गरजेची आमची जण एकल्याची खुशालकाय आनी बरेपण गरजेचें आनी आमकां जें सगळें मेळटा तें गरजेचें आमचीच आवय जरी तर आमी आतां म्हणलां आमी खुशाल आसतले जाल्यार आमची आवय खुशाल आसतली हेच भाशेन जायत्यो आवयो आसात तांकां बरीं भुरगीं नात वो जायत्यो आवयो आसात आपल्या भुरग्यांकूच लागून कश्टवतात तांची जरी तर खुशालकाय खंयच्यान तरी वाडटली जाल्यार आमी सगल्यांनी
जी भुरगीं आमच्या आवयची तांणी हें सूख तांकांय फावो करपाक जाय. कश्टवतल्या आवयांक किरीत भाशेन. तर भाव भयणीनो, आमकां जल्माक दिवची आसा ती जल्माक आयिल्ली तेन्ना स्वर्गार कुशालकाय भोगलोली. आमच्याय जल्माची आनी आमच्या अस्तित्वाची ही कुशालकाय जालोली. तर आयज आमचे सर्गीचे आवयचो आमी जल्माचो दीस मनयता तेन्ना जेसून आपली आवय आमकां करून दिल्ली कुर्सार, ही तुजी आवय हो तुजो पूत. जाल्यार ते आवयक आमची आवय करून आमी जियेता आसतना तिचे हे सगळे गूण आमचे भितर घेवया आनी सोडवंडराची वाट पळोवन रावया. मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयज आमी आयकलां, ती जल्माक येवं पासून तो सगल्यांक सोडून दितलो, परो घालतलो. तो म्हणल्यार देव सोडून दितलो. आनी ती जेन्ना जल्मा येतली तेन्ना कितें जातलें, हो धाकटोसो जमो जो आसा ह्या भावा भयणीचो तो बाराबर येतलो. व्हडलो जमो न्हू, धाकटोसो जमो. आनी तो जमो जो बाराबर येता ताचे वरवीं ती जल्माक येतली आनी सोडवंडार त्या कुळांतलो येतलो. हो धाकटो जमो म्हणटा तितून तुमी आसतली, हो धाकटो जमो म्हणटा तितून आमी आसतली. भाव भयणीनो, आयज सायबीण मांयच्या जल्माच्या दिसाक हेंय आमी जाणां जावपाक गरज. भावार्थान आमी जायतीं जाण हालत आसा. ज्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटा आमचे भोंवतणी हालतात दोलतात. संवसार काबार जातलो, सगळें काबार जातलें, धर्म काबार जातलो, घडये जातलो, पूण ह्या सगळ्यान हो धाकटो असो जमो आसा तो सांबाळटलो. ह्या जम्यान जरी तर तूं आसपाक सोदताय, तुका दिसता वय हांव ह्या जम्यांत आसतलो, एन्ड्युरन्स, थिराय, थीर तुज्या भावार्थान, थिराय, हे सगळे गूण जे आमी आतां जांचो उगडास केला सायबीण मांयच्या जिविताचे, हे गूण थिरायेन आमच्या जिवितांतल्यान दाखोवपाक. आनी जरी तर आमी अशें करपाक आमकां खुशी आसा जाल्यार आयज पासून ज्यो चुकी आमी केल्यात, आजून पासून ज्या पातकान आमी लोळटा तातूंतली आमी भायर सरूंक सायबीण मांयचो आधार व सायबीण मांयची आमकां देख दी म्हूण आमी मागुया आनी सोडवंडराची वाट पळोवन ही परब समारंभुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. पाप सायबान बिस्वांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचें राज पोडकोट्टना सायबिणी पोरी ल्हानवीक आनी कालती जावन जेजूक गोवाय जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Marici nodornaru Amce madre acunie Marici nodornaru Amce madre acunie. आपल्या जिवितांत मारिया सदांच दुसऱ्या सोवे मोगाल आनी दोयाल जाली. आमी आनी अदीक करून आमचे राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपण आपल्या हाताखाल आसलोले लोकांचो दोयेन हुस्को दवरूंक आनी ताची मोगान सेवा केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Marici nodornaru Amce madre acunie Marici nodornaru Amce madre acunie. देवाच्या उतरा पोरमोणे आमी आमच्या जिविताची दर एक गोडी जियेवूंक वावुरतना सगल्या सोवे आनी अदीक करून दुस्माना सोवे सोंसणिकायेन वागल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
मागीचेर नदर मारूं आमचे मागणे आयकून घे मागीचेर नदर मारूं आमचे मागणे आयकून घे देवा बापान आमकां लेजनराक फावो केल्ले गूण पवित्र सोबेचे सेवेक घालतना आमी कसलीच अपेक्षा बाळगी नासतना उदारपणान पवित्र सोबेचे बरेपणा पासून वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मागीचेर नदर मारूं आमचे मागणे आयकून घे मागीचेर नदर मारूं आमचे मागणे आयकून घे. सायबिणी पोरी आमी निर्मोळ कालीज मोनाची जावन पातोक आदातांव तेन्ना सोंदान संस्कारा वरवीं आमी परत नितोल जावंक आनी हे वरवीं देवाची कृपा जोडून आमच्या जिवितांतल्यान जेजूची गोवाय जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मागीचेर नदर मारूं आमचे मागणे आयकून घे मागीचेर नदर मारूं आमचे मागणे आयकून घे. ओगीच रावन तुमची जणेतल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरात. सर्गीच्या मोगाळ बाप्पा आतांच तुजे मुखार तुज्या भुरग्यांनी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी जें कितें आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Hymn number C20, page number 36. C20. Kalwara soyo orot baba Bevichir poro atazaka Tu sos mogarun obitoida Taka ek molta igos mata Mogal baba Mogal nutri Pusa koşenirki Namaskar kakul irvasteri Isporiso Rostaşnavi Betoy tateva Urgi tuji Mogal bapa म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा सैम घेतल्या तुज्या पुतान आपले आवयच्या आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर्व वंडावण्यांतली निवारूं, दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारां सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. Gesù melo, Gesù cibo zala, Gesù novia dietro. Gesù melo, Gesù cibo zala, Gesù novia dietro.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्मदता बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमचे सर्गीचे आवयचो आयज जल्माचो दीस आनी आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस आमच्या जिविताचे समरमणेचो दीस देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया आनी तिचे गूण सगळे आमकां फावो करून मागून जेजून शिकयल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक तशेंच आमची पातकां वगोस आनी आमकां काडून पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाची शीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी शांती ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Matka
देवाचे पास्कामचे पास्का जेवणात सुदाचे ताचो मायरू इतले नाशिल्लो ताचो मायरू इतले नाशिल्लो ताचो मायरू इतले नाशिल्लो ताचो इतले नाशिल्लो ताचो मायरू इतले नाशिल्लो ताचो मायरू इतले नाशिल्लो ताचो मायरू इतले नाशिल्लो ताचो इतले नाशिल्लो Sądzące podpória Paska co arungawia Nowogora Samaria Wolne sora Pilwasia Taco majmu Inne nasilo Taco majmu Inne nasilo Taco majmu Inne nasilo Taco Inne nasilo Taco majmu Inne nasilo Taco majmu Inne nasilo Taco majmu Inne nasilo Taco Inne nasilo Deus adamul shachegar Liblo unia rupa Tare vare bhukelia Biutile tarelia Taco maiu Inne nasilo Taco maiu Inne nasilo Taco maiu Inne nasilo Taco Inne nasilo Taco maiu Inne nasilo Taco maiu Inne nasilo Taco maiu Inne nasilo Taco Inne nasilo Rangonia durbol resta Sangati dunia sagla Eka शेवणात कोसळली सगळी भुरगीं मारीची ताचो मायको इतले नाशिल्लो ताचो मायको इतले नाशिल्लो ताचो मायको इतले नाशिल्लो ताचो इतले नाशिल्लो ताचो मायको इतले नाशिल्लो Taco maiu mitme nasilo Taco maiu mitme nasilo Taco mitme nasilo पळयात एक आंकवार प्रसूत जातली आनी एका पुताक जल्म दितली तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो भरवासो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोशभरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला
तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा बसूया भावडीनो आयज आशिर्वाद पयलो दिला मीस काबार केला मीस काबार जायना मीस चालू उरता पूण आतां खेरीत भाशेन आयच्या दिसाची परबी तुमकां आयज आमचे सायबीण मांयच्या जल्माची परब हॅपी फिस्ट सगल्या आवयांक खेरीत भाशेन आमचे दिनवास आनी आमची परबी हॅपी मदर्स डे देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तुमचे वरवीं तुमच्या भुरग्यांचेर आनी तुमच्या भुरग्यां वरवीं आख्या गांवचेर आमचे सगल्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन देव भरपूर आशिर्वाद घालूं आतां फुडली मांडावळ हे भाशेन जातली आयज आतां सगळी कार्यावळ जाल्या उपरांत आयज आमच्या पारियोकल हावजान सायबिणीची भेट आनी 10 तारखेर तावन आमच्या वाड्यांत आमच्या गोराब्यांनी सायबिणीची भेट जाता ह्या इमाजींचेर ह्या मुर्तींचेर आमी आतां हो आशिर्वाद घालतले आनी तयारी करतले आमची सायबिणीची भेट घेवपाक त्या उपरांत आमी आमच्या आवयां पासत एक ल्हानशी एक तांकां एक भेट कशी हांगासर जातली मागीर आमच्या आवयांक एक धाकटीशी भेट फुलांची आनी मागीर आमी सगळीं आमचे आवयक सायबीण मांयक आमी आमच्या फुलांची भेट करतले आनी भुरगीं फुलां घालतलीं त्या उपरांत मागीर आमी आमची भुरगीं जीं आसात तीं सगळीं उमो घेवन ह्या कुशींतल्या दारांतल्यान भायर सरतलीं तांकां जी तयारी केल्ली आसा तुमच्या आदारान आमच्या लिजन ऑफ मॅरी ह्या जोम्यान आमच्या भुरग्यांक बरीचशीं पॅकेट्स केल्लीं आसात त्यो सगल्या भुरग्यांनी घेवचीं ह्या पॅकेटान भुरग्यांनो जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसात त्यो चडश्यो हावपाच्यो पूण हावून काबार जायना त्याच बरोबर थोड्योश्यो शिकपाच्योय वस्तू तांणी आयज घातलेल्यो आसात त्यो बऱ्यो भशेन सांबाळच्यो तुमचे बरोवपाक आनीक शिकपाकूय त्यो वस्तू उजार करच्यो त्याच बरोबर आयज एक पिल्लूक घातलेली आहा हांवें ती पिल्लूक आहा ती आतां मीस जाल्या उपरांत हिंगासर आवाज करपाक नाका पूण खेरीत भाशेन तेणी आयज ती पिल्लूक घातलेली आसा ती तुमचे आवय कोणूय जरी तो रोकमान कोत्ता तुमचे आवय कोणूय जर तर कितें वायट करता जाल्यार पिल्लूक वाजोवपाची तो मागीर कोणूय जावं आयकलां भुरग्यांनी सगल्यांनी तुमच्या आवयक जरी तर कोण त्रास कोत्ता तो कोणूय जावं जाल्यार पिल्लूक वाजोवपाची आवय म्हणटा तेन्ना आमी आयज नियाळाक म्हणलां आवय म्हणल्यार न्हीच फकत आमची मामी आमची माय पूण सृश्टी माता आहा ती बीन आमची माय भारत माता आहा ती आमची माय हे सृश्टी मातेक हे भारत मातेक कोणूय जर तर वायट कोत्ता कितें करपाचें पिल्लूक वाजोवपाची तर ह्या पासत आयज तुमकां हे पिल्लूक दिल्या पिल्लूक बीन वाजोवन जाल्या उपरांत मागीर आमची सगल्यो आवयो आसात तांणी आमच्या इगर्जेच्या कुवार्थान भितर सरचें आवय आसा त्यो भितर सरतल्यो केक कटींग आवयांच्या दिसाचें सगल्यो आवयो भितर करतलीं त्या म्हणल्यार जीं भुरगीं आसात तांणी सगल्यांनी भायरूच रावचें आवयांची केक कातरून जाल्या उपरांत आमी तांकां देवाचो आशिर्वाद म्हणल्या उपरांत सायबिणीची भेट आमच्या पारोकियल हावजान वयतली आशिर्वाद घातलेली एक मुर्ती जी आसा ती आमी मुखार तावन पुरसांव काडून काडटली आनी मागीर आमच्या घरान भितर सरतली आनी सायबिणीची भेट जातली सायबिणीची भेट जाल्या उपरांत आमी मागीर धाकट्योश्यो वस्तू तयार केल्ल्यो आसात त्यो आमी बऱ्योश्यो हावून मागीर सुसेगाद घरा या उरलेली समोरमणी तुमच्या आवय बराबर तुमच्या घरान तुमी करची तर ही सगळी मांडावळ सांबाळटली आमची लिजन ऑफ मॅरी तरणाट्यांनी तांकां आदार करचो PPCच्या वांगड्यांनी तांकां ही मांडावळ करूंक आदार करचो आमचे खेरीत दिनवास आमच्या लिजन ऑफ मॅरी ह्या जोम्यांक आयची सगळी मांडावळ करूंक तांणी जायतो भार घेतला त्रास घेतल्यात आनी मांडावळ बरे भाशेन केल्या देखून तांकां शाबासकी आनी आयज सेर्मां काबार जाता आसतना म्हणल्यार ते भाशेन धाकटो जोमो आसा तो आमकां सांबाळटलो निमाणे कडेन
होय जमो धाकटो जाला. लिजन ऑफ मॅरीचो जमो धाकटो 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 जायत आसा. सद्याक तो धाकटो जाल्लो आसा. तो जरी तर आमी सांबाळटले ताका व्हडलो करतलो जाल्यार तुमचीं भुरगीं आनी तुमी वाडलेलीं आसात तीं भितर सरपाक जाय. आमचे फिरगोजेन दोनूय जमे आसात. लिजन ऑफ मॅरी जुनियर्स आसात आनी लिजन ऑफ मॅरी जी नॉर्मल आहा. सिनियर्स अशें म्हणना तांकां, नॉर्मल जी लिजन ऑफ मॅरी आहा ती आहा. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दिवपाक लायलां खेरीत भाशेन येयात भितर सरात ह्या जम्यान. हो जमो धाकटो जावचे पयलीं, नाच जावचे पयलीं तो परतून व्हडलो करया. भुरग्यांकूय धाडात ह्या जम्यान, चेड्यांक तशेंच चेडवांक तातूंत एंट्री आहा. म्हणटच ह्या लिजन ऑफ मॅरीच्या जम्यान तुवें भितर सरचें. आनीक सायबीण मांयची फौज, लिजन ऑफ मॅरी म्हणल्यार सायबीण मांयची फौज, हे फौजेन आमी भितर सरया. तर आतां आमी ह्या इमाजीचेर आशिर्वाद मागूंक सगळीं उबी रावया. आयच्या मिसाची मांडावळ करूंक, वाचपां करूंक मुखार सरलेल्यांक, गायनां करूंक सरलेल्यांक, तशेंच वाजोंत्रां वाजोवपाक आयलेल्यांक आमचे दिनवास. आयज आमचे मिस लायव्ह स्ट्रीम केल्या आमच्या भावा नातानियलाकूय दिनवास, आमच्या साकिस्तावांक आनी सगळे भाशेची तयारी केल्ल्याक. आनी तुमची देणगी तुमी जायत्या जाणांनी दिल्या, तुमी मुखार सरल्यात, तुमकां सगल्यांक दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास आमच्या पातकुराक. आमचो पातकुरा आयज दाबोलीं कपेलान गेल्लो आसा. जाल्यार आयज सगळीं तुमी इतलीं जाणां आयल्यान दाबोलीं कपेलान भरोन थंयसर तांणी समोरमणी केली. आमी एक फिरगोज, दाबोलीं सेपरेट आनी चिकालीं सेपरेट न्हू, पूण खेरीत भाशेन इतल्या जाणांक आमकां घेवपाक एक बराबर जावचें ना. देखून दोनूय कडेन आयज आमी परबेचें मीस दवरला. पातकूर दाबोलीं गेला, पादविगार इगोर्जेन रावला. पातकूर परतून येतलो, सायबिणीक पावतलो. तर सायबीण मांयची भेट घेवंक आमी आतां हो आशिर्वाद मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आंकवार मरेन जशें एलिझाबेथीक भेट केली तेच भाशेन आयज आमच्याय जण एकल्याच्या घोराब्यांक ही भेट जावंक तूं आमकां फावो करताय. जे भाशेन एलिझाबेथीच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळान आंकवार मरेचें नोमान आयकून तिच्या कुसव्यान उडी मारली, तेच भाशेन आमी जण एकल्यान आमच्या घरान आंकवार मरेची भेट घेवन सगल्यांनी खुशालकायेन उडी मारूंक आमकां फावो कर. आंकवार मरेचे भेटे वरवीं एलिझाबेथीक आपल्या जाणटेपणार जे भाशेन आदार जालो, ही सायबिणीची भेट आमच्या घोराब्यान घेता आसतना आमच्या घरच्या जाणट्यांक, पिडेस्तांक खेरीत भाशेन तुजो आदार फावो जावंक तूं फावो कर. तशेंच आंकवार मारिया भेट दिवंक गेली ती आपणाक लागून न्हू, पूण दुसऱ्यांक लागून, आपले भोंवतणी आसलेल्यांक पासत. तर आमच्या शेजाऱ्यां मदें आमी बरे संबंद सांबाळूंक, आमच्या शेजाऱ्यां मदें जें कितें वायट घडये वयर सकयल जाल्लें आसा तें आमी विसरूंक, एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक सांगात दिवंक, एकामेकाच्या बराबर आमी एकामेका पासत मागूंक तूं आमकां फावो कर. एकामेकागेर वचून सायबीण मांयचे हे भेटेन आमी बराबर मागणें करूंक आनी एकामेकाक बरी जाप करूंक आमकां फावो कर. आमचे मदली सगळी दुस्मानकाय काडून उडय. आमचे मदली सगळीं वायट व्यसनां जीं आसात, वायट संवय आसात त्यो तोडून उडय. आमचे मदें जें कितें दुबावाचें आसा, भिरांतीचें आसा तें पयस कर. आनी हे भेटे वरवीं आमचो भावार्थ आनिकूय ओखंड जावं आनी आमी सदांच स्थिरायेन जिवंक तूं आमकां फावो कर. सोम्या ह्यो इमाजी वो ह्यो मुर्त्यो जाचे वरवीं सायबिणीची भेट आमी घेता म्हूण आमकां खुणां जातली, ह्या इमाजींचेर खेरीत तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तुज्या आशिर्वादान ह्यो इमाजी उपोट भरूं आनी ह्या भेटे वरवीं आमचे जण एकल्याचे कुटुंब, आमचे घोराबे, आमचो वावर, आमचे संबंद तुज्या आशिर्वादान भरलेलीं जावं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
Maria, moje Pai. Maria, 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 moje Pai. निमण्यो कांय घडयो सगळीं बसूया. आवयानो खेरीत भाशेन तुमचे आनीक एक पावटी अभिनंदन करता आमी आनी तुमचे देवाचो आशिर्वाद मागता. तुमचो संदेश आमकां मेळप जाल्यार आमकां तो भोव व्हड संदेश. आवयचें आयकूंक आमकां बरें दिसता, पूण आतां सगल्यो आवयो घडये आयज उलोवपाक पावच्यो ना, सगल्यांक उलोवपाक घडये मेळचें ना. पूण तुमच्या सगल्यांच्या नांवान, सगल्या आवयच्या नांवान एक आवय येवन मुखार उलयतली. तशेंच आमच्या आवयांक संदेश दिवपाक आमची तरणाटीं आनी भुरगीं एके भाशेन लाल्येवन लालयता. तुमच्या घरांत ती तुमचे लागीं सदांच उलयता, पूण इगर्जेन रावन जेन्ना संदेश दिवपाक मेळटा तेन्ना ह्या तरणाट्यांक एक खुशालकाय तुमकां संदेश दिवपाक. पूण सगलीं तरणाटीं सगलीं भुरगीं येवंक पावचीं ना. ह्या पासत सगल्या तरणाट्यांच्या नांवान एक तरणाटें मुखार सरतलें आनी सगल्या भुरग्यांच्या नांवान एक भुरगें मुखार सरतलें आनी हो आपलो संदेश दितलीं. आयज आमी वन एक्ट प्ले वो सिंगींग हें कांयच करचें ना, फकत हो एक ल्हान संदेश घेवन आमी एक खुशालकायेन वांटो घेतले. हांव मागतां ह्या तिगूय जाणां लागीं जांकां नोमियारलेलीं आसात, आवय आसात तिणें मुखार येवचें, तरणाटीं आसा तेणें मुखार येवचें आनी भुरग्यांच्या नांवान उलयतलीं ताणें मुखार येवचें आनी तुमचो संदेश आमकां दिवचो. सगळ्या आवयांक आयज हांव एक खुशाल बरीत दीस आवंडेता. आमी जेन्ना वायट कामां करतात तेन्ना तुमी जायते फावटी आमकां तापयलें, मारलें, पूण तें आमच्या बऱ्याकूच लागून केलें. हाका लागून आयज आमी एक खुशाल दीस पळोवपाक पावल्यात. आमकां सगल्यांक बरे तरेन शिकोवन आमी जेन्ना दुयेंत आसलीं तेन्ना आमकां दीस रात राखून दवरलें, सांबाळलें आनी तशेंच आमकां ल्हानाचें व्हड केलें. तुमी आमकां सगल्यांक एक नवें जिवीत दिलें. आमकां लागून तुमकां जायते त्रास पासून सोंसचें पडले. आमकां सदांच बरो रस्तो दाखयलो. आमच्या शिक्षणाक वा हेर वस्तूंक लागून तुमी जायतो वावर केलो. आमकां कितें जाय नाका तें सगलें दिलें. हांव आयज सगल्या तरणाट्याच्या नांवान आनी आमच्या मारेच्या नांवान सगल्या आवयांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तुमकां सगल्या आवयांक हांव काळजांतावन आवयांचो दीस म्हूण परबी दितां. हॅपी मदर्स डे. आयज आमच्या सोर्गीच्या आवयचो जल्माचो दीस. आयज आमी आवयांचो दीस मनयता. जायते भुरग्यांनी तुमी आपले आवयक एक बरेंशें कार्ड वो ल्हानसो एक फुलांचो बुके बी हाडला आसतलो. सगल्या भुरग्यांक देवान वेगवेगळे गुणांनी आनी देण्यांनी भरल्यात. पूण जायते फावटी भुरगीं आपले बेसार मायेन हे गूण फळादीक करूंक पावनात. जायतीं भुरगीं मोबायलाची गुलाम जावन गरजेच्यो वो भोव भोवलादीक वस्तू पासून करूंक विसरतात. गराब्यान आदार करचे सुवातेर मोबायलाचेर वेळ सारतात. तेर्स मागणें करच्या वेळार भायर भोवंक वेतात. भुरग्यानो, आयज तुमकां एक मोलाचो सिक्रेट सांगता. तुमकां दिल्ले गूण बऱ्या खातीर वापरात. आवय बापूय वडिलांक जिवी आसतना तांचो मोग आनी सेवा करात. तांणी सांगलेलें आयकात. अशें केल्यार तुमकांय खुशालकाय भोगतली. तुमच्या जिवितान तुमचें जिवीत देवाक मानवतलें आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद तुमचेर आसतलो. हॅपी फिस्ट. My dearest people, on the feast of our dearest Mother Mary, I present on behalf of all catechism children
Thank you, Blessed Mother Mary, for being a loving mother, guiding us and protecting us. And on this day, as we celebrate Mother's Day, we pray you to guide and protect our mothers on earth. May we love them more and more. On behalf of all children, I thank you, all dear mothers, for being so special to us. We all love you all very much. May God bless you all with good health and happiness always. May Mother Mary be your joy forever. Happy birthday, dearest Mother Mary. Happy Mother's Day. Happy feast to all. कार्यक्रम आयज ना पूण ही आतां जी उलयल्यात ती काळजांतली भावना कागदाचेर घातल्यात आनी मायकाचेर उलयल्यात ही सगळीं भावना आवयांनो करीत भाशेन तुमकां आतां हांव मागतलों सगल्यो आमच्यो गांवच्यो आवयो ज्यो आसात आनी आयज हे मिसाचे भेटीन आसात मातश्यो उबी रावात सगल्यो आवयो उबी रावात आनी ज्यो आवयो बसून नात आनी उब्योच आसात भायर मातशे मुखार यात भितर यात मातशे थोड्यो आवयो ज्यो भायर उब्यो उरलेल्यो आसात बसपाक जागो ना जावन मातशे मुखार येयात आमच्या भुरग्यां लागीं मागता तांणी तुमकां आयज एक रोज हाडलेलो आसा व्हडलो गिफ्ट हाडूंक ना आयज फकत एक रोज हो रोज एक बेश्टें फूल न्हू पूण ह्या रोजांतल्यान आमच्या गांवच्या सगल्या भुरग्यांच्या नांवान आवयांनो ही तुमकां एक भेट न्हयच फकत भुरग्यांची भेट पूण पवित्र सभेची आमचे चिखलेची फिरगोजेची ही भेट तुमकां तातूंतल्यान हो सगलो मोग तुमी पळोवचो मागता आमच्या भुरग्यां लागीं आवयो आसात तांकां सगल्या भुरग्यांच्या नांवान हें एक फूल तांच्या हातान तुमी दिवचें मागता आमच्या मुजगा लागीं एक बरेंशें गायन करचें माये स्वराचा दार तुझो जावशी ह्या वाऱ्याचो भुतान तुका केल्याय देखून आका आसरो भाग्याचो समजता आमच्या सगल्या आवयांक हें फूल तुमच्या हातीन पडलां म्हूण खंयचेच आवयक सोडची न्हू
सोदून काडून सगल्या आवयांक हें फूल दिवचें भुरग्यांनो. सगल्या आवयांक फूल मेळ्ळां. हें फूल आवयांनो एक धाकटेंशें फूल, पूण ती आमच्या मोगाची भेट सगल्या भुरग्यांची आनी पवित्र सभेची तुमकां मोगाची भेट. आनी तुमी आमच्यो आवयो देखून आमी खुशाल जाता आनी तुमची तोखणाय करता. तुमी सगळे त्रास कोश्ट काडटात तेजेर आनीक स्पीच ना, पूण जें कितें तुमी करतात तें सगळें मानून घेवन तुमी देवा पासत करतात म्हूण आमी तें मानून घेता आनी देवाक आर्गां दिता. आतां आवयांक भेट जाली. आतां आमचे सर्गीचे आवयक आमची भेट फुलां वरवीं आमी करता. तर ही फुलांची भेट करूंक आमी मुखार येवचें. जीं फुलां आमी तिचे पासत हाडलेलीं आसात तीं फुलां आमी घालतल्या. भुरगीं मुखार येवन आयज फेस्ताचो दीस, निमाणो दीस, सायबिणीक तुमच्या फुलांची भेट दिवपाची. जाल्यार ही भेट करूंक आमी आतां बरे भाशेन मांडावळ सांबाळून तें करुया. गीत घेऊया T37 पेज नंबर 219. T37 पेज नंबर 219. आंकवार मायेक आमचे सांगाती गावया. दानये सोगारे तोच
sogli soda gabuya Noman Marie Noman Marie Noman Marie Noman Marie गीत घेऊया T48 पेज नंबर 224 T48. संसाराची उमेराणी आम्ही तुझी किरकोळ भुरगी आमचे गावचे शेरातीनी ऐके काती विरोधी सुरबाय टाकली सुरबिगाती gorgorani kurjantici amcici surbai takni survignati nivarmai sulogini gamadamcha gorgorani kurjantici amcici संसाराची उमेराणी आम्ही तुझी किरकोळ भुरगी आमचे गावचे शरातीनी ऐके काती विरोधी संसाराची तुगेराणी आम्ही तुझी किरकोळ भुरगी आमच्या गावचे शारदीनी ऐके काती विरोधी या संसारात जी येताना तुगे माये Chirago, Kutenoso, Dimortara, Bravo, Gabra, Sukasasu, Yasosara, Chietana, Urgimae, Amchirago, Kutenoso, Dimortara, Bravo, Gabra, Sukasasu, Sosarachi, Ungirani, Ami tuji kibori, Amcharachi, Sharadini, Haikati, Ibironi.
बोरीतली वाद्या बोरी तूं येऊ देताय येऊ देताय आखे पृथ्वीचेर सूर्या बोरी तूं राणीये बोर सोडटाय राणीये बोर सोडटाय तुपा बोरी तूं तुझ्या गुणाचो दम शिवडायताय दम शिवडायताय तुझ्या पायाची मोरमोर सायाचो सोल्याक पावयताय सोल्याक पावयताय Sai virtu, lop sagati, mogadari, am cirani tu, am cirani tu. Sai virtu, sai virtu, lop sagati, mogadari, am cirani tu, am cirani tu.
प्रिपेर देवलोने उत्तम देणे तू सोगा शेतातले बोरफा उंदोवे ओनेर बुरमुडी शिकला तोळ्यातले निर्मळ उंचोले कोमळ बसोबी काकी रातीतली माझ्या बोरी तू येऊ दे नाय आखे पृथ्वीचेर सूर्यावरी तू राणीये मोर चढाय तुका बोरी तू तुझ्या गुणाचो दुंदूक शिवडाय दाय तुझ्या पायाची ओरमोळ जायाचो सोगल्याक पावयताय मोठी सायबीणी तू आमची काकूको आबायानी आमच्या मोलाच्या वेळा मोठी सायबीणी तू आमची काकूको आबायानी
Thank you so much.